लोकसभा वेंचणुके वेळार काँग्रेस उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्यान वेंचणूक लढटले अशें गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो नवो अध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान सांगले। राष्ट्रवादी काँग्रेसी कडेन स्वताचो बरो उमेदवार ना। विधानसभा अधिवेशना वेळार लेगीत ताणें काँग्रेसीचे उमेदवार घेतिल्ले अशें फर्नांडिसाचें म्हणणें। We are fighting both the Lok Sabha seats. I do not want to go into details of those because NCP is our ally, is important ally. But last time they said they want to fight the North Goa, and we gave them the seat. They have no candidate. They have borrowed our candidate, got him defeated. If he was elected, I would have saluted them. They got him defeated and transferred back to the Congress. So that I don't feel that is the leadership of the state which should demand again that we will fight the Lok Sabha. You have no candidate, you have no cadre. I have not gone in the selection process, but there were more than 1, 2, 3 candidates for each seat. And last election we lost only hardly by 5,000 votes. So we have a better chance, and we will make it. Don't you think that the NCP and you fighting separately will split votes and benefit the BJP? No, I don't think that is not the way. Because I think Mr. Sharad Pawar is an important ally of UPA. If there is any grievance with Mr. Sharad Pawar, he has a bigger stake in Maharashtra. We can make adjustment there. So there is no problem. This seat may be transferred in Maharashtra. So I don't think that's a problem. So will you try and convince the NCP not to fight in Goa? That my leadership must have done. They have given me this fiat to say we are fighting both the Lok Sabha seats, and that is what I am telling you. मयेच्या स्थलांतर मालमत्ता मुद्द्याचो येता त्या अधिवेशनात सुटावो करूंक ना जाल्यार मयेकार सांगता ते आपूण करतलो अशें मयेचो आमदार अनंत शेटान स्पश्ट केला। आपूण मयेकारा वांगडा आसा आनी सदांच रावतलो अशें ताणें सांगलें। येता त्या अधिवेशनात मयेचो प्रस्न सोडोवपाचें उतर पर्रीकारान दिलां, मात सरकाराचेर विश्वास ना अशें म्हणत मयेकारांनी मये मुक्ती खातीर आपलें आंदोलन चालूच दवरलां। 19 डिसेंबर मेरेन मयेचो प्रश्न सोडोवपाचें उतर पर्रीकारान ऑक्टोबरात दिल्लें। मात 19 डिसेंबराक पर्रीकारान फक्त उपाय सांगलो आनी मार्चात जावपी विधानसभा अधिवेशना वेळार प्रश्न सोडोवपाचें उत्तर दिलें। सरकाराचेर विश्वास ना, अध्यादेश काळात मागीर आंदोलन फाटीं घेता अशी भूमिका मयेकारांनी घेतल्या। आपूण मयेकारा वांगडा आसा, ह्या अधिवेशनात मयेचो प्रश्न सुटना जाल्यार मयेकार सांगतात तशें आपूण करतलो अशें आमदार अनंत शेटान सांगलें। हांव सदैव जनते सोबत आसा हेंच म्हाका सांगपाचें आसा, पूण मुख्यमंत्र्यांनी जे पर्याय आमच्या समोर दवरलेलो आसा ताचोय विचार आमी सगळ्यांनी करपाक जाय। मुख्यमंत्र्याचेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा। येत्या अधिवेशनान हो कायदो निश्चितपणे केलो वतलो आनी मयेक आनी मयेच्या जनतेक न्याय मेळटलो, प्रश्न सुटतलो। नसल्यार जनते सोबत रावपाचें पूर्ण आश्वासन आज ह्या ठिकाणी दिता। प्रुडंटा खातीर उदय परब। गोंयाक इंडिया टुडेचो स्टेट ऑफ द स्टेट अवॉर्डाचो सर्वांगीण उत्कृश्ट राज्य पुरस्कार फावो जाला। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेशान हो पुरस्कार मुख्यमंत्री पर्रीकाराक भेटयलो। हो सुवाळो नवी दिल्लीत जालो। गोंयाक शिक्षण, साधन सुविधा, गुंतवणूक आनी लघु गुंतवणूक ह्या गटांनी पुरस्कार मेळ्ळे। मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयान सगळ्या क्षेत्रांनी खूब उदरगत केल्या। फुडल्या वर्सा 8वी पुरस्कार जिखपाची मुख्यमंत्र्याची मोख। इंडिव्हिज्युअल 8 पैकी 5 कॅटेगरीन आमकां पयले रँकींग मेळ्ळा। ह्या 5वी कॅटेगरीन आमी ल्हान आनी मोठ्या दोनूय स्टेटींनी फुडें आहा। एग्रीकल्चर वी मिस्ड इट बाय स्मॉल मार्जिनल, म्हणजे आमी 2 नंबराचेर आहा। ओवरऑल रँकींग वी आर 20 पॉयंट्स अहेड ऑफ लास्ट इयर। दीस कम्पेर्ड टू लास्ट इयर आसता मासीव इम्प्रुवमेंट ओवर लास्ट इयर। कंज्युमर हातून बी 51 पॉयंट इम्प्रूव जाला। मॅक्रो इकॉनॉमिक्सां 20 पॉयंट इम्प्रूव जाल्या। बेजिकली इन स्पायट ऑफ मायनींग इट इज कमेंडेबल, तांच्यांनी म्हणलें तें व्हेरी क्लियरली, इट इज कमेंडेबल बिकॉज इट इज इन स्पायट ऑफ मायनींग। फर्स्ट म्हणजे आमचो ग्रोथ इज बाय 16%। इन बीग स्टेट हरियाणा इज नंबर 1 इन ओवरऑल ग्रोथ, इट इज ओन्ली 3%। हातून एचीव म्हणजे आतां हेल्थान पयल्या नंबराचेर येवंक जाय। दो वी आर द बेस्ट स्टेट, still the growth was not enough to rank as number 1. Agriculture we are very close, number 2. So next year agriculture, governance आणि health हे 3 हातून फुडें सरले की ऑटोमॅटिकली 8च्या 8 जाले। फुडल्या वर्सा टार्गेट 8च्या 8।
आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.